न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन येयात, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत। विजय सरदेसायान काल एक कमेंट केल्लो की हे फावट जर काँग्रेसीन फ्रांसीस सार्दिनाक तिकेट दिली लोकसभेची जाल्यार तो खंय ताका सपोर्ट करचो ना। ताचेर आयज फ्रांसीस सार्दिनान बॅकफायर करतना ताका रिप्लाय असो दिला की फाटले फावटूय जेन्ना आपल्याक आपूण जेन्ना सावथ गोंयच्यान लोकसभेची वेंचणूक लडयल्ले तेन्ना विजयान आपल्याक तेंको दिल्लो काय कितें हे ताका विचारपाची गरज आसा। दुसरे आनीक अशें म्हणटा की तो विजयाचो तेंको आसूं वा नासूं फाटले फावट जेन्ना लोकसभेचे वेंचणुके वेळार आपल्याक भाजपा परस चड मतां मेळिल्ली अशें ताचें म्हणणें। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। थँक्यू सुशांत। सुशांतान एक आमकां बरीचशी पॉलिटिकल जी आतांची जी चालू आसा ती न्यूज सांगलेली आसा। तशी आमी आतां दिप्ती कडेन या, दिप्ती कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। दिप्ती। नैसर्गिक स्रोतांचें संरक्षण करप खूब गरजेचें आसा। वागातोर ओझरान वाठारांत उदरगतीच्या नांवान सद्या वेवसायीक हॉटेलां आनी गेस्ट हावस बांदपाचें काम चालू आसा आनी जाका लागून हाचो परिणाम जो आसा तो थंय आशिल्ल्या खूब पोरण्या झरीचेर जाता। ही वेवसायीक हॉटेलां बांदिल्ल्या कारणान जी माती रेंव आसा ती त्या झरीत हाडून उडयल्ल्या कारणान थंय सामकी वायट अवतिकाय जाल्ली आसा। सो हाचेर आनी मुख्य म्हणजे तो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आसून सुद्दां थंय अशी हॉटेलां कशी काय उबारूंक शकता असो थळाव्यांचो प्रश्न आसा। देखून सरकारान हाची दखल घेवन कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। तर दुसरी एक म्हत्वाची अशी अपडेट म्हळ्यार वास्को शारांत कोळशाक लागून प्रदूशण जायना असो दावो जो आसा तो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान केला। कालूच मुरगांव पालिकेची बसका जाल्ली आसा आनी तातूंत हो विशय जो आसा तो बरोच तापिल्लो। नगरसेवकांनी खुद्द प्रश्न उपराशिल्लो की कोळशाच्या प्रदूशणाक लागून लोक विटिल्ले आसात। तर अशा वेळार मंत्री आलेक्स सिकेरा असो दावो कसो कितें करूंक शकता? येस, थँक्यू। थँक्यू दिप्ती। कोळशाचो जो प्रश्न आसा तो पयलीं सावन सुरू आसा आनी हाचेर लोकांचो विरोध आसात, पण हातूंत तांकां इन्कमूय मेळटा। पण तशी ही जी पुरो बातमी आसा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तशेंच आतां आमी संजना कडेन या, संजना कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाची म्हायती। संजना। अपघातांचे सत्र हे दिसान दीस वाडतूच आसा। असोच एक अपघात काल म्हणजे फांतोडेर सकाळी धारबांदोड्या हांगा घडलो। संजीवनी साखर कारखान्या मुखार टेम्पो आनी जीप हांचे मदीं समोरा समोर टक्कर जाल्ल्यान जो ट्रक टेम्पो चलोवपी आशिल्लो तो कॅबिनानूच अडकून उरलो। मागीर ताका उजो पालोवपी दळान काडून GMCन उपचारा खातीर दाखल केलो। दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे हणजूण वाठारांतली जी सांगता उच्च न्यायालयान हणजूण वाठारांतली फकत वेवसायीक आस्थापनां सील करपाचो आदेश दिला। रहिवासींनी ती मोडचे नात, लोकांनी आबूज जावपाची गरज ना अशें आलेक्स सिक्वेरा हाणें म्हणिल्लें आसा। तिसरी बातमी आसा ती मडगांवां एक 2 म्हयन्याच्या चलयेक फुटपाथा वयल्यान चोरून व्हरपाची पयर 19 फेब्रुवारीक घडणूक घडिल्ली। ती चोरून व्हरपी जी बायल आशिल्ली ती आयज मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ली आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा। थँक्यू संजना। संजना आमकां बऱ्योचश्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। एक अपघात ते आहा ते सतत वाडत चल्ला, हाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा। तशेंच आनी एक जी बातमी म्हणल्यार की एक ल्हानशा भुरग्याक उखलून व्हरप ही खरीच जिवाक लागपाची अशी बातमी आसा। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन या, उत्तेजा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची बातमी। उत्तेजा। आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार
नुस्तें पोसपी जे प्रकल्प आहा त्या प्रकल्पांतल्यान घाणयारें उदक न्हंयन सोडिल्ल्यान रगडा न्हंय पुराय दुशीत जाल्या आनी ह्या प्रकाराक लागून जे सांकोड्या वाठारांतले जे थळावे लोक आसा तेंच्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या विशीं जेन्ना थळाव्यांनी 3 दीस आदीं सरपंचाच्या कानार ही गजाल घातिल्ली पूण मात सरपंचान तेंचे कांय जालचाली सरपंचा कडल्यान जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी आयज सकाळी पंचायतीत धडक दिली आनी कोण हेजे जे संबंदीत आहा तेजेर कडक कारवाय करपाची मागणी केल्या तेंच्यांनी. आनी ह्या जे न्हंयचें जे उदक आसा ते थळाव्यांक फिल्टर करून पिवपाक गांवांत सोडटात आनी ताका लागून आतां लोकांनी भिरांत उक्तलें की ते जर उदक पियेलें जाल्यार तांकां दुयेंसां जावपाची शक्यताय अशी भिरांत तेंच्यांनी उक्तायल्या. मजगती सरपंचान सांगलां की ते नुस्तें पोसपाच्या प्रकल्पांतलें उदक काय आनी खंयचे ते आजून कळूंक ना, तेजे तपास चालू आसा म्हणपाक सांगला आनी कोणी हे कर्म कृत्य केला तेजेर कडक कारवाय करतले अशें सरपंचान सांगलां. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार कारापूर रावपी एके बायलेन कारापूर तिस्कार रावपी एके उत्तर प्रदेशाच्या बायलेन गळफास लावन आत्महत्या केल्या. तिने जीव दिल्लो आसा. तेच्या आत्महत्येचे फाटले नेमके कारण कळूंक ना पूण फुडलो तपास चालू आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू उत्तेजा. आत्महत्या अपघात अश्यो साबार घडणुको घडत आसता पण आत्महत्या करप म्हटल्यार एक खंयची तरी कितें तरी जावं शकता ना तिच्या लायफान कितें घडूं शकता. हेजी तश्यो बातम्यो आहा पळय तुमकां सगळ्यो 7 PM लायव्ह बुलेटिनां पळोवपाक मेळटल्यो. तशें आतां आमी वर्षा कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. वर्षा. ऐश्वर्या, आयज जी न्यूज आसा ती म्हटल्यार आमच्या गोंयांत भरपूर अपघात जायत आसता आनी जर आमी पळोवपाक गेल्यार टुरिस्ट किंवा आमचेच गोंयचे लोक जे रुल्स एंड रेगुलेशन्स आसात ते पाळिनात, तेज्या कारणान अपघात जातात. आनी आयज आमी असो एक रिपोर्ट केला तो म्हटल्यार जे ट्रॅफीक पुलीस आसता ते फायन्स दिता आमच्या सगळ्या लोकांक, जाल्यार ती 2017 to 2024 म्हणजे जानेवारी मेरेन आयज आमी एक डेटा हाडलेलो आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी तो सगळो डेटा आमच्या सविस्तर बातमेन तुमकां पळोवपाक मेळटलो. जाल्यार फक्त हजारांनी न्हय तर लाखां मेरेन लोक जे आसा ते दिसान दीस पयशे फारीक करीत आसता. लोक रुल्स आनी रेगुलेशन पाळिनासल्या कारणान तांकां ही फायन जी आसा ती भरची पडटा. आनी आमकां जी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्या अधिकाऱ्यांनी जी म्हायती दिल्या ती म्हटल्यार तांचें अशें म्हणणें आसा की दिसान दीस लोक जे आसा ते फायन आसा ती वाडयत आसा. म्हणजे कमी करपाच्या हातून लोक पळयत ना पूण खंय तरी 1000 म्हटलो सुद्दां जाल्यार ती 1000 आसना पूण लोक जे आसा ते रूल मोडटात आनी खंय तरी वयतात. मागीर जी फायन आसता ती तांकां भरचीच पडटा आनी दिसान दीस ही जी फायन आसा ती वाडत आसा. जाल्यार ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमचे 7 PM बुलेटिनान. थँक्यू वर्षान आमकां आतां सांगलेलेंच आनी हें खरी गजाल की लोक कितें म्हणटा 100 रुपया 200 रुपया भरपाक कितें आसा. ताका लागून लाखांनी कोट्यांनी जे फायन पावलेले आसा आनी नेमांचें उल्लंघन आतां जायत आसा. सो सगळ्यांनी नेमांचें उल्लंघन करचें न्ही, तशेंच पाळचें सगळे नेम. तशेंच आमकां आतां पुराय दिसाचो आमी नियाळ घेतिल्लोच आसा. तशेंच आमचे फेसबूक, इंस्टा, वॉट्सॅप हे सगळे सबस्क्रायब करा, तशेंच फॉलो करा. हर्ष नळेकर आसात, ऐश्वर्या खुर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.